नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या 10 AM बुलेटिनात तुमका येवकार. हांव वर्षा आश्वेकर. सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मुंगुल फातोडा घोवानूच केलो बायलेचो खून. घोव बायलां मदीं झगडी जाल्ल्यान खून जाल्ल्याचे उक्ताडार फुडलो तपास सुरू. मोतीदोगर मडगांवच्यान अपहरण जाल्ल्या सान चलयेचो मडगांव पुलिशेन घेतलो सोद. एकल्याक अटक. फुडलो तपास सुरू. स्मार्ट सिटीचे काम हातीन घेवंक नाशिल्ले जाल्यार राजधानी पणजेची लागपाची वाट, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात केले स्टेटमेंट. मुख्य नगर नियोजक राजेश नायकाचेर निलंबनाची कारवाय. कार्मिक खात्यान हजेरी लावपाची दिले आदेश. दक्षता खात्याची कारवाय. केंद्र सरकार जाती प्रमाण करतले. जनगणना सप्टेंबर महिन्यात जनगणनेक जातली सुरुवात. मंत्रिमंडळ बसकेत घेतलो निर्णय. आणि कोणे पिरियोळा रस्ते अपघातात मरण आयले. ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटान आशिल्ली 3 पिलां. अपघातात तिगांयकू आयले दुर्दैवी मरण. पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान गजाल आयली उक्ताडार. आता खबरो विस्तारान. मुख्य नगर नियोजक राजेश नायकान सेवेंतल्यान निलंबित केलो. ताका कार्मिक खात्यान हाजेरी लावपाचो आदेश दिला. दक्षता खात्यान ही कारवाय केल्या. पळयात पुराय बातमी. मुख्य नगर नियोजक राजेश नायक हांच्या आड शिस्तभंगाची कारवाय करीत तांकां सेवेंतल्यान निलंबित केल्यात. तांकां कार्मिक खात्यात हजेरी लावपाचो आदेश दिलो. तशेंच सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेतले बगर राजेश नायकाक कार्मिक खात्यांतल्यान भायर वचपाक मेळचे ना. दक्षता खात्यान तांच्या आड ही कारवाय केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्र सरकार जाती प्रमाण जनगणना करतले. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत हो निर्णय घेतला. दर 10 वर्सांनी जनगणना जाता. आता हातूनय जाती प्रमाण जनगणना जातली. ह्या वर्सा सप्टेंबर महिन्यात जनगणनेक सुरुवात जातली. ती पुराय जावपाक 2 वर्सां लागतली. निमणी आंकडेवारी 2027च्या सुरवातीक जातली. केंद्र सरकारान जाती प्रमाण जनगणना करपाचो निर्णय घेतला. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत हो निर्णय जालो. सप्टेंबर महिन्यात हे जनगणनेक सुरुवात जातली अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. 1947 सावन जाती प्रमाण जनगणना जाल्ली ना. कांय राज्यांनी हे काम व्यवस्थितपणान केला. कोरोना वेळार 2021 वर्सा जावपाशिल्ली जनगणना फुडें धुकलिल्ली. दर 10 वर्सांनी ही जनगणना जाता. मात हे फावट मातसो कळाव जाल्ल्याचे अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले. Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its India alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. Some states have conducted surveys. I am repeating the word surveys to enumerate castes. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that a social fabric is not disturbed by politics,
caste enumeration should be transparently included. I'm emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that our government is committed to the values and interests of our society and country. Like in the past, when our government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मालवाहतूक करपी रेल्वेची धडक बशिल्ल्यान जाणटे बायलेक आगताक मरण आयले. हो अपघात बुधवारा सकाळी भावकायमय वाठारात घडलो. आमकां खबर ना, आमी तिकडचे वयर आमी चवडीन गेल्ले न्हू. आनी आतां थंय फुडें माळ्यार आमी बसलो थंय बरो वचपाक. थंय कोणी सांगलें ती येयल्या पडल्या म्हणून. तशेंच आमी तिका मागीर पळोवपाक गेले. बरी ती थंय तशी नासली. ती येयली कितें जालें अशें कळ्ळें? 108. तिका आयकूंक नासली आनी मन येयली. ती वयर चडटाना अशी पडले अशें एक हे आनी कोयता आहा तिचे कडेन सगळें आसलें. रेल्वेची हे बसली तेका धडक रेल्वेची धडक पडली तिका. म्हणजे ही सदांच हे वटेन येताली? ना ना ना, आजूच ती फर्स्ट टायम इतके सकाळी येत ना. पण ती हांगासली भावकायचीच? भावूची न्ही पळय हेच्या बाजाराचेर. सध्या मये पंचायत वाठारांतल्या भावकय हांगासर रेल्वे रुळा कडेन आसा. ह्या रेल्वे रुळाचेर आयज बुधवारा सकाळी एक दुख्खद घडणूक घडिल्ली आसा. आनी ही घडणूक म्हळ्यार मालाची वाहतूक करपी रेल्वेक आपटून एक थळावी बायल तिका आगताक मरण आयिल्लें आसा. जे बायलेक मरण आयला ती बायल भावकय वाठारांतली आसा आनी तिका ती मोनी आनी तिका आयकपाकय कमी येतालें अशें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बुधवारा सकाळी ती लांकडां एकठांय करपाक म्हूण रेल्वे रुळा वयल्यान वयताली. सादारण 8:15 वरांचेर माल वाहतूक करपी रेल्वेची तिका धडक बसली आनी तिका आगताक मरण आयलें. हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीच दिवचलच्या पुलीस तशेंच कोंकण रेल्वेचे पुलीस घडणूक थळार येवन तांच्यांनी अपघाताचो पंचनामो करून हे बायलेची कूड पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडिल्ली आसा. ह्या अपघाताचो कोंकण रेल्वे पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर महेश हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कॉनपिरियोळ वाठारात रस्तो हुपतना अपघातात मरण आयिल्लो ब्लॅक पॅन्थर प्रेग्नंट आशिल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालात उक्ताडार आयला. ह्या ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटान 3 पिलां आशिल्ली देखून ह्या अपघातात ब्लॅक पॅन्थरा सयत वट्ट 4 जिवांक मरण आयले. फाटल्या दिसांनी कोने प्रियोळात रस्तो हुपतना अपघातात ब्लॅक पॅन्थर जखमी जाल्लो. उपरांत रान खातें आनी SAWE संस्थेन ताका रेस्क्यू केल्लो. मात ताका जीवदान दिवपाक राना खात्याक अपेस आयिल्ले. ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन रान मंत्री विश्वजीत राणेन ह्या प्रकरणाचो रान अधिकाऱ्या कडल्यान सखोल अहवाल मागिल्लो. आता पोस्टमॉर्टम अहवालात ते मादी ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटात 3 पिल्लां आशिल्ल्याचें कळटा. त्या 3 पिलांकूय दुर्दैवी मरण आयलां. रस्ते अपघातांनी जनावरांक मरण येवचें न्ही हाचे खातीर उपाय येवजण गरजेची आसा. लोकां मदीं जागृती जावप गरजेचें म्हूण वन्यजीव अभ्यासक आनी रेस्क्युअर चरण देसाय उलयलो. हय, सामकी दुर्दैवी घटना. म्हणजे आमकां तेन्ना डावट आशिल्लो ताजें पोट पळोवन की एक वेळ कप्स आसूं शकता. आनी पयलींच म्हणजे इतले दुर्मीळ हेची ब्लॅक पॅन्थर म्हणजे लोक ताका सोदपाक फोटो काडपाक बी कर्नाटकान आनी खंय खंय कबिनी खंय खंय वता. आनी आमच्या गोंयान हे पळय इतल्या लागीं अशें आसा. आनी तातूंत भितर सगळ्यात वायट म्हणजे 3 कप्स म्हणजे वी लॉस्ट 4 लायव्स न्ही त्या दिसा.
अशें म्हणजे फुडलें अख्खें जनरेशन तातूंतल्यान हें जालें. सो आमकां दिसता की ताजेर उपाय योजना जावपाकूच जाय. म्हणजे ट्रिटमेंट इज अ सेकंड पार्ट, म्हणजे नेक्स्ट पार्ट. पूण एक्सिडंट अशें जावपाक जायना म्हणून किंवा कमी जावपाक जाय म्हणून आमकां लॉंग टर्म उपाय योजना करच्यो पडटल्यो अशें म्हाका दिसता. लॉंग टर्म म्हणजे काही आतां राज्यांनी तशें हें केलां की ज्या जाग्यार म्हणजे आतां कितें आसा सर्वे करचो पडटलो. आमी 2019 एक्चुअली एक सर्वे केल्लो आनी हॉटस्पॉट्स जे आसा ज्या जाग्यार चडशे एनिमल क्रॉसिंग जाता, जंगल आसा दोनूय वाटांनी किंवा वॉटर बॉडी आसा, थंय चडशे एनिमल क्रॉसिंग चड जाता. सो जे वयल्यान वता म्हणजे माकड आसत, चान्यो आसत, तांकां ओव्हरब्रिज किंवा अशे हेजे ब्रिज कितें आसता वायर किंवा अशे रोप ब्रिज आणि सकयल्यान टनल्स आसत किंवा थोडी कडेन स्पीड ब्रेकर्स. सो अशें कितें तरी उपाययोजना करच्यो पडटल्यो. आनी मेन म्हळ्यार अवेरनेस अबाउट रोड किल्स. म्हणजे रस्त्यार जनावरां येता हे लोक दे शूड एंटिसिपेट इट. म्हणजे आमी सुचयल्लें की लायसन काडटना स्कुलांनी जेन्ना ट्रॅफिक हे आतां ट्रॅफिक पोलीस एक्चुअली बरें अवेरनेस करीत आसता अबाउट ट्रॅफिक सेफ्टी बी. तातूंत हें इन्क्लूड करचें की जनावरां ही रस्त्यार आसता. आनी एक रिजन आसा मेन जनावरां रस्त्यार येवपाचें गार्बेज. सो गार्बेज रस्त्यार पडले की ते खावपाक बारीक जनावरां येता, दुकर आसत आनी काटांदर, आनी तांकां खावपाक मागीर हे येता व्हडलीं जनावरां अशें. सो अशें काही लॉंग टर्म उपाय आमकां हें करचें पडटलें. दोनींची आसा. सरकारानूय म्हणजे जर कितें बदल करतलो एक्चुअल जाल्यार तो सरकारानूच करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता अवेरनेस आसत किंवा ताज्या बद्दल एक्चुअल एक्शन घेवपाची. समज सरकारान खंयचे हे रूल केले किंवा काही गोष्टी केल्यो जाल्यार ते फॉलो करपाचें बी आमची जबाबदारी न्ही. दोनूय वाटांनी ते जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हे घडणुके उपरांत राना मंत्री विश्वजीत राणेन कडक आदेश दितना हे अपघाताक कारणीभूत गाडयेकाराचो सोद घेवचो म्हूण सांगिल्लें. मात ते ब्लॅक पॅन्थराचेर गाडी मारप्याचो सोद अजून लागिल्लो ना. गोमंतक टीव्ही खातीर ऐश्वर्या केरकार. आयज जातले फाल्यां जातले अशें करून एक दीस फुडें वचत आसा, मात मंत्रिमंडळ फेर काय जायना. ह्या सगळ्या बोबाळांत साळगांवचो आमदार केदार नायकान भलतेच स्टेटमेंट करून मोकळो जाला. तो म्हणटा मंत्रीपद दिवपाचें आसात जाल्यार ते आपल्याक न्ही कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोक दियात. पळयात पुराय बातमी. पहलगाम हल्ल्याक लागून केंद्रीय फुडारी व्यस्त आशिल्ल्यान गोंयची मंत्रिमंडळ फेरबदल प्रक्रिया फुडें धुकल्ल्या. आता मंत्रिमंडळ फेरबदल केन्ना जातलो हे विशीं नेमकें सांगप कठीण. पूण कांय दिसां पयलीं मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांक बरोच नेट आयिल्लो. त्या वेळार मंत्रीपदा खातीर दिगंबर कामत, डिलायला लोबो आनी संकल्प आमोणकाराचें नांव चर्चेत आशिल्लें. अदीं केदार नायकाचें नांव लेगीत चर्चेक आशिल्लें. हे सगळे फाटभुंयेर साळगांवचो आमदार केदार नायकान वेगळीच मागणी केल्या. तो म्हणटा आपूण आमदार म्हणून समाधानी आसा. मंत्रीपद दिवपाचेच आसत जाल्यार ते आपल्याक नाका कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक दिवचे. कित्याक ताका मंत्रीपद दिलें जाल्यार बार्देस तालुक्याची उदरगत जातली खंय. आयकात ताचें म्हणणें. फुडें वता आसतना म्हाका दिसता जेन्ना तुमी रिशफलाचें उलयले, रिशफल सगळे पार्टी आनी सीएमाचे म्हणजे तेजे देखरेखीचें सगळें जाता. हांव सामकें ओपन हें करून सांगता की हांव खंय आसा थंय हांव खूश आसा. फाल्यां तुमचें नांव येयलें घेतलें जाल्यार सर हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की म्हाज्याकून वयर आनी हांव आमचे ऑनरेबल कलंगूटचे एक्स मिनिस्टर ते आनी आतां MLA मायकल लोबो आसा. म्हाका दिसता ताका सुद्दां मिनिस्ट्री मेळपाची भरपूर गरज आसा. आनी ताका ऑनरेबल मायकल सराक जर मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता बार्देजानूय आमी भरपूर स्ट्रॉंग जातले. बार्देजानूय म्हणजे जी कामां उरल्या ही कामां जाग्यार घालपाक आमकां स्ट्रेंथ मेळटली. फुडल्या 27 जेन्ना इलेक्शनाचे तुवें हे काडला 27 सुबेज मॅक्सिमम सीट बार्देजांतल्यान म्हाका दिसता मायकल लोबो मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार येतली. हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता जाल्यार न्ही दिवची म्हणून आमचे ऑनरेबल कलंगूटचे MLA जे आसा आनी एक्स मिनिस्टर मायकल लोबो तांकां मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार खरेंच आमचे बार्देस स्ट्रेंथन जातले. सो हांव रिक्वेस्ट करता की म्हाज्या पयलीं म्हाजे सिनियर्स आसा आनी तांकां ही मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार BJP म्हणून आमकां भरपूर फायदो जातलो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा सोटीकर. स्मार्ट सिटीचे काम 100% सामकें जावन आसुयेत, मात स्मार्ट सिटीची कामां हातीन घेवंक नाशिल्ली जाल्यार राजधानी पणजेची वाट लागपाची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. पणजे आयोजीत केल्ल्या भाजप कार्यकर्त्या मेळाव्यांत मुख्यमंत्री उलयतालो. सिटीचें काम कितें हांव मुद्दाम जाहीर उलयता.
हांवें ताका विचारलें स्मार्ट सिटीचें काम करूंकच नासलें जाल्यार पणजे कशी आसतली आसली ती सांगात म्हाका. स्मार्ट सिटी धरून जाल्यार हांवें कामूच सुरू करूंक नासलें जाल्यार पणजेची सिटी वर्स्ट आसतली आसली. हांव पब्लिकली सांगता, स्मार्ट नो डावट स्मार्ट सिटीचें काम करता आसतना प्रॉब्लेम जाले आसतले. स्मार्ट सिटीचें थोडेशें काम सारकें जावनाय आसतलें, हांव 100% सारकें जालां. बट स्मार्ट सिटी जर करूंक नासली पणजेची सिवेज लायन जी आसा पळय न्हू ताची परिस्थिती अत्यंत वायट जातली आसली. तुम्ही आज पळयात व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज जी आहा मळ्यात लायल्या पयलीं व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आसा. देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आमी पणजेंतल्या मळ्यात लायला. वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी इन द कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी. अशी दुसरी टेक्नॉलॉजी आता लोक कॉपी करून दुसरे कडेन लावपाक लागलेले आसा. शेळवण कुडचडेच्या बेकायदेशीर रेवेचेर केपेंचे मामलेदार, खण खाते आणि कुडचडे पोलिसांनी धाड घालून रेव आणि पंप जप्त केलो. ह्या वाठारात बेकायदेशीर रेव काडपाक सुरू आसा अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळिल्ली. आमी असो शेळवण गांववाडा आयज खंय तरी मामलेदार मायन्स डिपार्टमेंटान कुडचडे पोलिसान रेड घातलेली आसा जी रेव आसा ती इल्लिगल पद्दतीन काडटा तेका लागून. आनी आतां अरावंड फकत ते एका भितर तेणी हेजे बद्दल इन्स्पेक्शन केलां आनी जे रेव काडपाक यूज करता सक्शन मशीन तेका अटॅच केल्या. तशीच रेवू बी तेणी रेव आसा ते बी अटॅच केल्ले आसा. तशेंच तेका पळोवपाक तेणी 2 गार्ड सद्या दवरल्ले आसा. ज्या प्रमाणे कुडचडें पुलिसान म्हायती दिल्या ऑलरेडी जी कंप्लेन येयल्ली हेजे बद्दल तेका लागून आयज मामलेदार केपें मामलेदार येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी हेजेर केस मुखार रजिस्टर्ड जातली अशी कुडचडे पुलिसान आयज म्हायती दिल्ली आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर शेळवण साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. मुल्यांकन प्राधिकरणा उपरांत आता नगर नियोजक खात्यान वर्ल्ड वायल्ड रिसॉर्ट आणि एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीक बांबोळीच्या प्रकल्पाचे काम थांबोवपाचो आदेश दिला. पर्यावरण परवानो नाशिल्ल्यान TCPन हे बांदकाम सध्या बंद दवरपाक सांगला. पर्यावरण संरक्षण कायदो फाट्यार मारून बांबोळे वर्ल्ड वायल्ड रिसॉर्ट आणि एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे बांदकाम सुरू आशिल्ल्याचो आरोप RGPचो आमदार विरेश बोरकारान केलो. ह्या बांदकाम आड खर भूमिका घेत RGPन आंदोलन करून पळयात पुराय बातमी. श्री लयराई देवीच्या जात्रे निमतान दिवचल शहरातले लाखेर वाठारातले धनगर भावांनी कडक एकवट करून उमेदीन सुरवात केली. जाणटे नेणटे मेळून तब्बल 60 धनगर भाव एकठार येवन लाखेरच्या आशिल्ल्या श्री बाळूमामाच्या देवळात भक्तिभावान एकवट वाटान सारको मनयलो. अंदू ह्या तळाचेर 6 नवीन धोंड पडल्यात अशें कळटा. शिरगांवचे श्री लयराई देवीचे गांवागांवांनी धोंड भक्त आसात. शुक्रार जावपी जात्रे निमतान भक्तगणाच्या कडक उपासाक सुरवात जाल्या. गांवागांवांत देवूळ वा न्हंयच्या कुशीक तळ उबारून धोंड भक्तगण सोवळे एकवात पायतात. लाखेर वाठारांतले धोंड भक्तगण श्री बाळूमामाच्या देवळात रावून एकवात पायतात. धनगर भावाची 4थी पिळगी लयराई देवीची एकवात पायतात अशी माहिती जाणट्या धोंड भक्तगणांनी दिली. हांव जाणा आतां ती म्हाका जवळ जवळ 60 वर्सां जालीं तेच्या आजी केन्ना तांचे रावत न्हू ते आमकां काय असं खबर न्ही. पयलीं आमी पयलीं जाणाय फाटीं रोयली रोयले बरें कडकड फाटीं रोयली थोडीशीं वर्सां रोयली आनी आतां हे 4-5 वर्सां आमी हांगा माळो वाटे परंपरा आमची जी चालू जाली. पण साधारण आता कितले धोंड आहात तुम्ही? आमी आतां 60 धोंड आहा. एकवात पायटा. आतां तुमी रावात ती सोंपली. म्हणजे तुमकां 5 दीस कशे जाता वयतात तुमचे? म्हणजे असं हातून थोडं वयता ती देव वयता ती भुरगीं. पण म्हाका दिसता 4 पिळग्यो जावन गेल्यो. 4-5 जाली सवय जाता. पयलींच्यो पिढी आतां 4 पिढी जाय ती इल्ले धोंड रावल्या. पयलीं झाडां 50 सुद्दां रावल्यात थोडे परत माटो घालूनय रावल्या.
पावसाचे सुद्धा वारे लागून सगळं भिजून गेला. हे आता या 4-5 वर्सां बाळूमामाच्या नांवान हांगासर सुशेगाद रावता. पण आता वर्षाच्या वर्सा तुमचे धोड नवीन धोड जातात. वर्षाच्या वर्सा 1-2-4 असे वाडटात. आणि हेचे फुडें सुद्धा भुरग्यांची उमेद आसा, हेचे फुडें सुद्धा वाडून बरें रावपाची म्हणजे तुमकां आशा आहा रे वाडटले अशें. आशा आसा. तुमकां तसो आतां मेरेन जे तुमी एकवट पळयता तशें तुमकां कसले अडचण बी तशें कितें लागल्या? ना अडचण कसलीच न्ही. म्हणजे बरें मातशें लयराईच्या लयराईच्या नांवान बरे भाशेन 5 दीस अवांताद वयता. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगांव मोतीदोंगर वाठारांतले अपहरण जाल्ल्या सान चलयेचो सोद घेवपाक मडगांव पुलिशेक यश आयला. पुलिशेन ह्या चलयेक कर्नाटकांतल्यान सोदून काडले. सान चलयेचे अपहरण करपी दुबावीत आरोपीक परशुराम अरियर ह्या 22 वर्साच्या तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या. हे सान चलयेचे अपहरण जाल्ल्यान तिच्या आवयन आयतारा पुलिशेंत कागाळ केल्ली. पुलिशेन हे सान चलयेक तिच्या आवय बापाय कडेन सुपूर्द केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. वाळपय नवोदय विद्यालयाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. संरक्षण वंटी कोसळ्ळ्यात. ताका लागून विद्यार्थ्यांच्या आवारात रानटी जनावरांचो वावरय सुद्धा पळोवपाक मेळटा. विद्यार्थ्यांक खेळपा खातीर खेळ मैदान ना. संरक्षण वंटींची दुरुस्ती आनी खेळा मैदाना खातीर केंद्रान विद्यालयाक 2 कोटी रुपया दिल्यात खरे, पूण विद्यालयाच्या जमनीची केस कोर्टात आशिल्ल्यान हे पयशे तांकां वापरपाक मेळनात. सरकारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवन हाचो जो प्रश्न आसा तो सोडोवचो अशी मागणी पालकांनी केल्या. हे वाळपयचे जवाहर नवोदय विद्यालय. ह्या विद्यालयात एकूण 350 विद्यार्थी शिकतात. दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार ह्या विद्यालयाचे संरक्षण वंटी कोसळ्ळ्यात. विद्यार्थ्यांक खेळपा खातीर खेळा मैदान ना. संरक्षण वंटी कोसळिल्ल्यान रानटी जनावरां विद्यालयाच्या आवारात येवपाक लागल्यात. ह्या सगळ्या दुरुस्तीच्या कामां खातीर वाळपयच्या जवाहर नवोदय विद्यालयाक केंद्रा कडल्यान 2 कोटी रुपयांच्या निधींची तरतूद जाल्या. मात हो निधी ह्या विद्यालयाक वापरपाक मेळना. कित्याक तर विद्यालयाच्या जमनीचो विशय न्यायालयात सुरू आशिल्ल्यान दुरुस्तीची कामां करपाक मेळना. ह्याच विशया वयल्यान बुधवारा पालकांनी खास बसका घेतली. विद्यार्थ्यांक उपरासपी समस्येचेर हे बसकेत चर्चा जाली. कोर्टात हे विशीं याचिका दाखल करतले असो निर्णय ह्या बसकेत जालो. तशेंच सरकारान ह्या समस्येचेर लक्ष घालचें अशी मागणी पालकांनी केल्या. सध्या नवोदयाचो असो एक इश्यू चाललो आसा की ते खुबशे असे प्रॉब्लेम आसा आनी सायटीन तांकां सेंट्रलाचो फंड येता पूण एक्सपेंडिचर तांकां कांयच यूज करूंक मेळना आनी खुबश्यो गजाली जाता हांगा जे कंपाउंड आसा पूण तो कंपाउंड सारको ना आनी ते कंपाउंड बांदपाक बरो हे करपाक तेंचे कडेन फंड आसा पूण तांकां हे करूंक मेळना की हांगा तेंचो लँड इश्यू चालू आसा. जो ओनर आसा तो हांगा एवरी टायम येता आनी आमचो प्रिंसिपल आसा ताका कामाक ऑब्जेक्शन हाडटा. सो तेच्या खातीर आमी हांगा सगळे PTA मेंबर आयज जमलेले आसा. सगळे पेरंट जमलेले आसा आनी पिटिशन फायल केले आसा. आयज कोर्टान हे केले आसा. सगळ्या पेरंट्साचे आमी आधार कार्ड डॉक्युमेंट घेतले. सगळे जाण आमी हे करता. सो आमकां सगळ्या पेरंट्साचो सपोर्ट आसा. सो आमी कितें करून आमचे जो प्रॉब्लम आसा तो आमी सॉल्व करतले. क्या है कि जो लैंडलॉर्ड प्रॉब्लम है इसलिए बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. एक तो गर्ल्स के लिए डोमेट्री बोला तो रहने के लिए हॉस्टल कमी पड़ रहा है. इसके लिए गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से सैंक्शन हो चुका है. फिर भी यहाँ लैंडलॉर्ड का वजह से कंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं मिल रहा है. और MP हॉल वो भी गवर्नमेंट का तरफ से सैंक्शन हो चुका है. फिर भी हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए नहीं मिल रहा है. इसलिए हम आज PTC की तरफ से पेरेंट्स का मीटिंग रखा था. इसमें हम सभी पेरेंट्स से बात किया है और ये बात के लिए हम PTC का तरफ से हम पिटीशन करके
कोर्ट में डाल रहा है। 3 वर्ष जाली हांव हांगा तर पळयता की खुबशे अभ्यासान भुरगीं चड बरीं आसा पण तांकां बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा खेळपा खातीर हे नवोदया स्कूल जे वाळपय आसा थंयसर मातशें कमीपणां आसा त्या गोश्टी खातीर. त्या खातीर आमचे पालक आनी शिक्षक कमिटी जी आसा ती एक तांकां बरेशे खेळपा खातीर इंडोर खेळपा खातीर मल्टीपर्पज हॉल अशें उपलब्ध करून दिवंक सोदता पूण तांकां ते मेळना कित्याक की ही लँड आसा ती दुसऱ्याच्या नांवार आसा आनी तेंचें सदांच ऑब्जेक्शन आसता न्यू कन्स्ट्रक्शनाक. तशेंच आमचे बॉर्डर्स जे कंपाउंड्स बांदलेले आसा ते सगळे मोडलेले आसा आनी जंगली जनावरां भितर येतात. सो त्या खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर खूब हे भयदायक आसा कित्याक की आमकां सदांच भंय दिसता की केन्ना खंयचो जनावर भितर येवन खंयच्या आमच्या भुरग्यांक स्टुडंटांक ते हार्म करत म्हणून भंय दिसता. सो ते एक कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर परमिशन मेळपाक जाय आसली पण ती लँडलॉर्ड आसा तेंचे कितें डिमांडा खातीर ते जायना. सो त्या गोश्टी खातीर अशें आमच्या सीएमा कडेन जावं आमचे MLA कडेन मागता की तेंच्यांनी मातसो आमकां हेल्प करपाचो. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव वर्षा आश्वेकर तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक